Yesterday on the 27th, I went to Verna police station in the evening. सगळ्यांक खबर आसा सांकवाळ प्रोटेस्ट आशिल्लो. सांकवाळ अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स भुतानी इन्फ्रा हांचे अगेन्स्ट आमी एक प्रोटेस्ट दवरिल्लो आनी आमी सगळे इन सपोर्ट ऑफ द हंगर स्ट्राइक ऑफ हर हजबंड प्रेमानंद नायक, who is the ex-sarpanch of the village panchayat Sankwal, who was on the 7th day of indefinite hunger strike. So after the meeting, I was forced to go to the police station and give a complaint on these three men who are supposed to be the ex-sarpanchas of Sankwal and one gentleman. पहिलो म्हणटा तो नारायण नाईक म्हणटा तो एक्यूज, दुसरो म्हणटा तो रॉक वालिस तोही सरपंच खंय, आणि तिसरो म्हणटा तो सुनील गावस. हे पळय हेंचेर हे पळय नारायण नाईक, रॉक वालिस आणि सुनील गावस. म्हजें नांव एडवोकेट प्रतिभा कुतिनो अलॉंग विथ नादर अराउंड 30 हे पळय कंप्लेन दिल्या विथ नेम्स अँड सिग्नेचर्स. दिस कॉपी वॉज गिवन टू द PSI, द लेडी PSI officer, that is Karishma Prabhu from Verna police station last night around 7:30 So this is the complaint. आणि कंप्लेंट म्हजी रेजिस्टर केली. तिका हांवें इतलेंच सांगलें, काल सकाळी तुमी पळयलां, काल सांजचें मिटींग आसा म्हणल्यार कोणें तरी प्लेट व्हेरी डर्टी आणि ह्या 3 जाणांनी प्रेस घेतली. बरें तोंड घेवन प्रेस घेतली, तेणें बरें एक्सायटमेंटान प्रेस घेतली. चड ब्रीफ केस चड घडिल्ले दिसता. आणि तिचो बापाचो भुवो जो हंगर स्ट्रायकर आसा ताजें नांव मलायन करपाक, ताजी इमेज टार्निश करपा खातीर एक व्हिडिओ आउट केलो की सकयल बेजमेंटात एक बाथरूम आसा, थिंगा खंय तो खंय रातच्या अंडा कितें रोल खाता आनी कितें ड्रिंक मारता म्हणून. सो आय डोंट नो खंयचे सायंटिस्ट हे, तांकां कशें कळलें ते खरें कसलें ड्रिंक सोरो कितें आसा कितें ना. इट कॅन बी एनीथींग, बट फायन लिसन नाव फॉर यू नाव ते केले बरें आसा. दे वॉन्टेड टू support it, they wanted to demoralize the movement against Bhutani, and this clearly shows तुम्ही खरे आशिल्ले मरे कापोस्ताचे जाल्यार you all would have been part of the agitation. तुम्ही ताका येवन सदां मेळटा आशिल्ले आमचे भशेन. प्रत्येक सगळे स्कुलाचे भुरगीं येतालीं, सेंट ट्रिजाची भुरगीं येवन गेल्यात, लोक येल्या इवन फ्रॉम पेडणे टू सांगे टू काणकोण ताका सांगुती दिवपाक. पूण मरे तुमी तुमचे आनी कितें भलतेंच चलतालें. आनी विकेड हार्ट नेवर प्रॉस्पर्स. Wicked heart never prospers. And yesterday I told PSI Karishma, I am come to file a complaint. बोले की झाला प्रतिमा सांग. हमने एक व्हिडिओ आउट झाला मॅडम ते पळयला. PSI सांगले म्हाका येस प्रतिमा पळयला. प्रेमानंद बापडो म्हणले उपाशीन तो बसला, तो बाबडो उपाशान बसला आणि तागे म्हणले अशें आउट केला. डेट दाखयत म्हणले जुलय कितें ऑगस्टाची. ते आमकां हॉटेलची वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट डेट, बट वी आर बॉदर्ड अबाउट द आबरू. आबरू आमची मॉडेस्टी जी आसा, आमचे प्रायवसी जी आसा तेका लागून. ते म्हणले वॉट I mean, see, madam, on the 6th day, I sat with प्रेमानंद नायका बरोबर हांवें एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक केलो. हांव सदांच म्हणला आनी आयजूय म्हणटा, म्हाका दिसलें की देर इज नो बेटर वे ऑफ सपोर्टिंग प्रेमानंद हंगर स्ट्रायक देन जॉयनिंग इन द फास्ट. यू शूड ऑल्सो फील द पेन, यू शूड ऑल्सो फास्ट, यू शूड फील. आनी भाभी कितें धांक सकाळीं येयले ते रातचे 10 साकून हांव थंयसा 3 ते 4 लिटर उदक पिल्लें हांव. आनी आय हॅड टू गो टू द वॉशरूम. हांव परतून वॉशरूमाक सोडटालें. अर्द वरान म्हाका वॉशरूमाक म्हजी बरा एक पाटी नोरा आयला, एक पाटी ते सुकोरीन येयला, एक पाटी शकुंतला आयला, आणि पळय मेन म्हणटा ती प्रेमानंदाची बायल देखून म्हजी पळय राती 9:15 देखून आयल्या. अरे आनी मागीर आमकां कळटा की ते व्हिडिओ घातिलो म्हणून. व्हिडिओ घालतले जाल्यार म्हजे भाशेन मॅडमी बाथरुमाक गेल्या. नोरा बाळे आमचे एक सरपंच आसा पळय बेलसांवचे ग्राशियस, तेंय टॉयलेटीन गेला, शकुंतला गेला, सुकोरीन गेला, आनी तशें पळोवपाक गेले तिसूच बायल्यो न्ही. डायटी जालें यूथ तितून गेल्या. स्कुलाची भुरगीं तितून आयली न्ही, 2 जाण गेल्या. बट आय डोंट वॉन्ट टू पुट स्कुलाची भुरग्यांची घातली जाल्यार हो रॉक हो नारायण आनी हो सुनील न्ही पोस्को एकटा भितर पडटा डायरेक्ट. पूण आमकां न्ही भुरग्यांक यूज करपा नाका म्हणून हांवें म्हणलें कापोस्ताद म्हणलें दाखया म्हणलें हांकां. आनी हांव पुलीस स्टेशनाक गेलें आनी मॅडमीक सांगलें, मॅडम वी हॅव यूज द वॉशरूम एंड सी सम लेडीज हॅव गॉन आपले कोण युरिनेट करपाक गेला, कोण आनी कितें करपाक गेला, कोण बायलांक न्ही ट्रबल आशिल्लो, मंथली मेन्सीस जाता, बायलांचो त्रास तो. सी वाय आर टॉयलेट्स बीन डन for the safety and security of a woman, no? Why there are Sulabh toilets done everywhere in each and every marketplace, everywhere on the beaches and all. Safety, no? तुम्ही केन्ना पळयला अरे वॉट यूल एक्सपेक्ट बायलो कितें भायल्यान वचून मुतल्यो ना न्ही. सो आमी घरात देखून जेन्ना वॉशरुमाक वता तेन्ना आमी खिडी लायता, जावं तो घोव वा जावं ती भुरगीं, आमी खिडी लावन आमची प्रायवसी मेंटेन करता. आनी आमची प्रायवसी खंय तरी हेणी छेड केलो आमची प्रायवसी बरोबर. आतां आमकां खबर ना आमचे व्हिडिओ काडले आसतले,
ते समज रिकॉर्डिंग केलं जाल्यार आमची सगळ्यांची रिकॉर्डिंग केला अँड इट इज अन ऑफेन्स, इट इज अन क्रिमिनल ऑफेन्स, इट्स अ क्रायम. ट्रस्ट प्रायव्हसी काबार केली आमची. आणि आय डोंट नो नाव हेनी तोंड घेऊन सांगला हेनी आता केला बरें आसा, पूण आता कोण कोणा बीजेपी खंयच्या मंत्र्याकडे आनी खंयच्या पंचाकडे आमचे व्हिडिओ वतले ते आमकां खबर ना, आमकां वायट दिसता. सो आय सेड नो, वी हॅव दॅट आमची इमेज आमचे मर्यादा आमी सांबाळपा जाय. खंय तरी आमकां रायट आमगेलो मेळपा जाय. ते फाल्यां दीस व्हिडिओज कॅन बी मिसयूज. You all can see there are so many cases in Goa where we say, oh fine, this lady was been caught with this minister, this MLA, or in his farmhouse, or in his flat, or in his house. It is not a lady's fault, I am telling you. असे हे व्हिडिओ करतात, हे व्हिडिओ करून ते दाखयतात आणि मागीर ते ब्लॅकमेल करतात. आणि ब्लॅकमेल केल्यार एक बायल विक्टीम जाता. कितली तरी बायल्यो आनी चलयांनी विक्टीम जाल्ली आसा. ते बायल्यो आनी चलयो वायट आसना, पूण ते आपले आबरू सांबाळपाक, फॅमिली मध्ये सोशल स्टिग्मा सांबाळपाक लागून ते बलिका बकरा जातात. सो राज्यान म्हणल्यार खंय तरी स्टॉप जावपा जाय. सो हांवें काल केस घातली. PSI करिबाक सांगलें, सी तू केस समज जायना करना जायना, म्हाका आय वूड बी फोर्स टू गो टू CM's वायफ, नॉट CM मे विथ होम मिनिस्टर. बिकॉज CM मातसो न्ही FIR घालपाक मातसो टायम करता, ताका मागीर मनशां मेळना. पूण लकिली न्ही हो बेगीन 1 जाणांनी जालें हेंचेर जाली. त्या म्हाका दिसता CMाक तूं कळ मारली, कित्याक काल उलो मारिल्लो की CM तुकाय बायल आसा आनी तुकाय चली आसा व्हडिल्ले. सो आय वॉन्टेड टू गो अँड नॉक that Sulakshna's doors and tell her, tell your husband, whisper in his ears, this is something called privacy. बायलेची आबरू ती खंयच्या जावं, खंयच्या घरात चली आनी आपली बायल आनी एक भयण खंयच्या भावाक आनी खंयच्या घोवाक रेस्पेक्टाक जाय. सो आमकां खंय तरी बरें दिसना. And even to Vishwajit Rane, I was supposed to give a call to Divya Rane because her husband is Women and Child Development Minister. And I had taken a call. I जाऊन तांकां बायलांक घेवन वचपा आशिल्लें 4 पूण लकीली 12 म्हाका सकाळी फोन आयलो PSI करिश्माचो. She said, I got some news for you. When are you coming? I told her I'm in the court with some matter and madam I will come at 12:15. And we all went there at around 12:15 and the best part was she gave me this. She said it's done. And she said, हांव न्हिदूना राती तुका लागून प्रतिमा, कित्याक आय ऑल्सो नो दिस इज समथिंग व्हेरी रॉंग, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. सो हांवें तिका सांगिल्लें प्लीज पूट, एक्चुअली सेक्शन 66 लागता तेजें, दॅट पुलीस वील टेक केअर बिकॉज यू कॅनॉट इन्स्टॉल कॅमेरा इन द वॉशरूम्स बिकॉज इट्स रायट टू प्रायवसी तुजी काडटा. बट आय पूट दिस सेक्शन म्हणटा ते 77 which means it is outraging a woman's modesty. So outraging a woman's modesty, section 77 of the Bharatiya Nyay Sanhita BNS which लागू लागला 2023 आसा पूण आता तांकां केलें. मागीर आमी सगळीं गेलीं पंचनामा करपाक. आमकां PSIन ते आपयले विलेज सांकवाल पंचायती कडेन सकयल बेजमेंटात आमी गेलीं. आमी तिका दाखयलें, मॅडम पळय लेडीज टॉयलेट तेणी बंद दवरिल्लो, लॉक केल्लो आनी फक्त जेंट्स टॉयलेट ओपन दवरिल्लो. And since I was observing the fast whole day and these ladies also had to go pass urine, they all had come with me and they had gone by their own, but go to see if a gents toilet we had to use. And the next day this video comes. She was very hurt. When she came with us, when we did the Panchanama, 2 witnesses आमचे, एक म्हणटा तो पीटर डिसोजा म्हणून तो पंच विटनेस रावला, दुसरो म्हणटा तो लक्ष्मीकांत नायक तो दुसरो पंच विटनेस रावला. सुमार 1.5 वर लागले आमकां पंचनामा करपाक, म्हणून आमकां लेट जाला हांगा येवपाक. पंचनामा केलो तेन्ना PSIन सगळे रिकॉर्ड करून घेतला, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड केल्या. आनी आमकां शॉक म्हणल्यार कितें, आमी वॉशरुमाक काल कोणूच वचूना, भिवन कोणूच वचूना. इतलें जालें देखून बायलांक सोंसून रावले मिटिंगाक 4 वरां, पूण कोणूच वचूना. That fear is instilled in our mind. Now today we felt something nice. When we went there, PSI took us behind, go to see. ते हे आसता विंडो पेन आसता पळय, विंडो हे आसता पळय वयर फाटल्यान, थंय न्ही इतली व्हडली न्ही लोखंडाची न्ही सोरी घातल्या आनी फातर घातल्या आनी ती टायट केल्या. सो इट वॉज डन नो मीन्स ते सरेक तेणी तो रिकॉर्डिंग तो हे लायल्लो सपोर्टाक, ते इन्स्टॉल केल्लो कॅमेरा. आनी सकयल म्हणल्यार टाकी फुटल्या, ते टायल्स टाकीचे टायल्स प्रेशर घालून ते बांद ते करपाक वताले ते सगळे रिकॉर्ड केला. आनी शी हेज टोल्ड अस वॉट एवर वी हॅव टू गिव, वी वील बी फर्निशिंग सर्टिफिकेट. ती 65 KG सर्टिफिकेट आसता, डावनलोड खंयच्या मिडियाचेर आमकां ते हे मेळ्ळा पळय क्लिप, तेणी प्रेस घेतिल्लो खंयच्या मिडिया ते आमकां तेणी दी म्हणला, सरेंडर कर म्हणला. आनी स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो. हांव इतलेंच मागता सायबर क्रायमा कडेन, सायबर क्रायम CM यू आर द होम मिनिस्टर, सायबर क्रायम तुजें आसा, तुजे खातें तुज्या सकयल आसा तो पोर्टफोलिओ. एक काम कर रे CM प्लीज, हो व्हिडिओ हाजे गोवाची इज्जत पळय यांची लज काडपाक लागून हाका टार्निश करपा खातीर काल तो व्हिडिओ व्हायरल केला न्ही, पयले 25 व्हिडिओ. आय एम टेलिंग, रिक्वेस्टिंग द CM व्हेरी हम्बली,
First 25 videos we have circulated in Goa. It's very easy. Goa is small. This is not Maharashtra or Rajasthan. So कोणी सर्क्युलेट केला पहिले 25 ते रोखडे तुमकां IT सेलान तुजे सायबर हितून मेळटले सोशल मिडियाचेर ते पहिले 25 जाणांक धरून हाडात ताका पेटयात मागीर कळटलें. आनी म्हाका आतां बाय करिश्मान सांगला PSI दॅट हेचे तिगांयचेर तुजो नारायण नायक, रॉक वालिस एंड सुनील गांवस हेंकां तिगांयक न्ही दे विल बी अरेस्टिंग देम एंड शी सेड डोंट वरी ताचो मोबायल सीज करतली आनी सगळें कितें आसा तें कायद्यान जातलें म्हणून. आय थिंक सेक्शन 77 I think there is some if you are proved guilty I think if I'm not mistaken 3 years of imprisonment कितें तरी आसता ना. आनी इट इज नॉट दॅट सी हेंचे फॅमिलींनी आमचेर वायट कांय धरप ना. तेंचे फॅमिलीन इतलेंच चिंतपा जाय, तेंच्यो बायल्यो आसा तेणी चिंतपा जाय तेंचे अशें कोणे व्हिडिओ केल्लो इन्स्टॉल केल्लो कॅमेरा आनी तांची चलयो आसा आनी तांचे असले जगार पडिल्ले कितें जावपा तें. सो दिस इज वी आर नॉट अगेन द पर्टिक्युलर पीपल बट द विंडिक्टिव्ह अँड द विकेड मायंड दॅट पर्सन हॅज ट्रायड टू डू. आनी लास्ट सांगता आफ्टर दॅट Peter D'Souza is here. He'll be addressing you all. Anton Vaz, he is the Kortali MLA. Anton Vaz, तुझको गुस्सा क्यों आता है? तुझे गुस्सा क्यों आता है? हांवें कांयच करूं ना. म्हाका प्रेमानंदान सांगला तशें 4 दिसान खंय तूं काल येयला प्रेस हे प्रोटेस्ट आसा म्हूण तूं आयला. 4 दिसान तूं आयला. 4 दीस पयलीं तूं ताका प्रॉमिस करून गेला हांवें हे पेपर दिले ते पेपर दिले हे पेपर दिले CM आसा पंचायत मुगे आयकना ही आयकना. सो हांवें तूं कितें म्हणलें बाबा कालू कित्याक राग येयलो तुका? हांवें इतलें म्हण तुका जायना मरे तुगे तुवें इंडिपेंडंट जिखून येवन तुवें सपोर्ट दिल्लो कोणाक BJPक तुवें रोखडोच सपोर्ट दिलो BJPक आनी तुजी सगळीं कामां जाता फायन बट न्ही पर्सनल कामां सोड तूं. पूण हांव कितें म्हणटा तुका निवडून हाडिल्लो ह्या लोकांनी ह्या सांकवाळ लोकांनी कोर्ताली लोकांनी तांची काम करपाक तांचे बरोबर रावपाक. हांव म्हणटा तुवें काम जायना जाल्यार हांवें तुका इतलें सांगिल्लें सी दिस इज युअर ड्युटी दिस इज युअर ड्युटी. तुज्या बायलाची आबरू काडल्या इट इज नॉट ओन्ली प्रतिमा तुजे वोटर्स आशिल्ले ते. You should have been the first one yesterday morning to say चला गो बायलांनी वचया आनी पुलीस स्टेशनात बसया म्हण तांकां अरेस्ट केल्या बगर तुवें करूं ना. लीप सिंपथी दिनाका. तुका राग आयलो म्हजो हांव माफी मागता राग आयलो जाल्यार तूं व्हडलो भाव आसा म्हजो. तुवें आमचो गोंयकार भाव तुवें म्हजो हें सो रिप्रेझेंटेटीव तुका MLA म्हूण रिस्पेक्ट करता बट कम ऑन डोंट ट्राय टू डू दीस आय वॉशिंग बिजनेस. तूं म्हाका एक सांग 4 दिसान तूं येता तूं म्हणटा तुवें काल भाशणां सांगला पंचायत मुगे ऐकना CMI लेटर दिला ऐकना TCP दिला मुगे लेटर ऐकना विश्वजीत ऐकना CM ऐकना पंचायत करना तू कित्याक रावला रे? तू कर मरे रिजायन. ताची बायल ती उसडटाली काल कितें उलयत गो तूं कितें उलयत गो तूं वेलकम टू हिज वायफ. हांवें म्हणलें बाबा तूं रिजायन कर. हांवें तूं कितें म्हणलां रिजायन कर आनी प्रेमानंद आनी भुतानी प्रोजेक्टा अगेन्स्ट तूं लोकां भायर राव आनी लोकांक न्याय दी. वी विल सी दॅट हाव यू आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड अगेन. पीपल विल गेट यू इलेक्टेड म्हणून. पूण ती ताची बायल आयली आनी पळोवपाक गेल्यार तेची बायल की ZP खंय कोर्तालीची अगो ते आनी 7 दीस नाशिल्लें आनी ते लोकांक सांगपाक भोंवता ना आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन. असली कामां जाल्यार तुमी आउट ऑफ स्टेशन जाता. तूं ZP आनी तूं लिडर मोबायल मुगो तूं तुवें लीड घेवपाची प्रतिमा नावेली सोन येवपाक गरज नाशिल्ली. सी ट्रूथ हर्ट्स जाय जाणांक राग येत आसतले बट आय डोंट हॅव मेडिसीन फॉर जेलसी इनसेक्युरिटीज एंड ऑल. बट तेणे म्हाका कितें म्हणलें जाणा काल म्हाका वायट दिसना व्हेरी हंबलें अगे तूं मुगे गार रिजायन जा म्हणटा तूं जिकोला शी इज डुईंग दीस टू मी. तूं जिकोला हांव तुका सांगून सोदिता हांव तुजी भाशेन न्ही तुगे गोवा कुस्तार जिखपाना हांव मुगे कापोस्तादान जिखतले. प्रतिमा कुतिनो एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो म्हण जिखतले. तुगे गो ZP आसलोले आनी ती भीक तुका मेळ्या. तूं तुगे गो माय MLA तुगे गो ZP इलेक्शन येयले तुगे गोवान काम तूं तकलेचेर तें दोलो छाप आनी तूं तेजी कुस्तार जिखोन येयला. हांव मुगे गोवागे कुस्तार जिखोन येवपाना. With the grace of Almighty Lord and the people's power, I will be there one day to fight for the cause of goals. But what you have done, I condemn. Whoever that is, Anton's wife, I condemn this statement. देव बरें करूं. Peter. आता प्रतिमांचे सांगला तुमकां की FIR रजिस्टर जाला ते 3 जाणांचे व्हिडिओ काडला आनी प्रेस बाय दिला काल ते रॉंग जालें तेंगेले एक्चुअली ते आमचे गांवचे मनीस. सो आतां आमचे गांवचे मनीस कित्याक म्हणटा हांव तेंकां कित्याक आमी झुजताय आमच्या गांवांत बसत आमी ही फायट मुखार कित्याक काडला इतले पयस कित्याक पावले आमी कित्याक आमी आमचो गांव सेव करपाक सोदताय आमी आमचो गोवा सेव करपाक सोदताय आमी आनी हे आमचे गांवचेच आमच्या गांवा भावाक अशें व्हिडिओ करून आनी क्वॉलिटी घालून कॅमेरा घालून हे रॉंग जातात सामकेले. सो तेणी आमकां सपोर्ट करपाक जाय इफ तेच मुटाय ते व्हिडिओन की आमी गोंयकारां गांवा पासत हाय आमी लोकां बरोबर हाय ते लोकां बरोबर हाय आनी गांवा पासत हाय अशें करपाक न्हू तेणी हे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून टॉयलेटीन दॅट टू आनी पब्लीक टॉयलेट पंचायती टॉयलेट ती ते रिकॉर्डिंग करून ते रॉंग जालें तेंगेले आनी तेंचो कर्मा तेंका येतलो जशें प्रतिमान बायन ऑलरेडी FIR घायला आनी वालोर पुलीस स्टेशनार बसून वालोर प्रतिमा बसून आख्खी टीम आमची बायलेची टीम
ते बाथरुमा यूज केला ते ऑलरेडी यूज केला इट बिकम व्हेरी अनसिक्युअर कळ्ळो तुका न्हू सपोज कोण येईल थिंगा तांकां वचपा जाय ऑलरेडी वचपा यूज करपा वॉशरूम यूज करपा जाय खूंय तो रोग देता ते भितर ते हॉस्पिटल सगळे ऑलरेडी चुपडले सगळे चुपडले खूंय कॅमेरा गेला कितें गायले ते थिंगा तर ते रॉंग केलें ते तेणें खूब रॉंग केला ते करपाचें न्हू आसलें गांवा परस ते झगडपा जाय जाल्यार तांकां ते थिंग येवपाचें जशें आमचे प्रेमानंद भाव थिंगा उपास करता तुमी येवपाचें थिंगा ताका हें हेल्प करपा ताका ते सांगपा बाबा बसनाका सोडया तो आमच्या गांवचो मनीस आमी झुजया बाराबर म्हणून ते करपाक तुमी इन्स्टेड ऑफ डुईंग कंडेमिंग दिस एक्ट बाय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग काडून तेगेले सांगतलो कुत्ता म्हणून तुमी ते कितें करता म्हाका कांय कळना आतां हाय ना ते तुमचें सोडलां आतां आमी ते तुमची मिस्टेक ती सेकंडली जो आतां मुठाय ते आमी तीग जाण भाव आमगेले ऑफ सांकवाल पंचायतीचे पावते ते भुरगे ते तीग जाण आमचे आहाय ते दे आर विथ द रुलींग पार्टी कोण रुलींग पार्टी आसा सद्या पंचायती आमगेला सांकवाल पंचायतीन डेरेक वालीस आनी गिरीश पिल्ले तुमी तेंगेले मनीस इफ तुमी गांवचे बरोबर आहात जाल्यार तुमी तुमचे बॉस आहाय ते दोगांय बॉस डेरेक वालीस आनी गिरीश पिल्ले तुमी ताका सांगाय बाबा हो आमचो गांवचो मनीस उपासा बसला ताका सोडया हे प्रोजेक्ट कोणाकू नाका तूं आपूण मुट्टाय तुमी खूद मुट्टाय आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून इफ तुमी मुट्टाय जाल्यार तुमी सांगाय न्हू तुमी बॉसाकू रिवोक कर लायसन्स म्हणून सगळे तुमकां ब्लॅक एंड व्हायट दाखयलो आहा तरी पूण तुमी प्रोजेक्ट रिवोक करनाय सो हे हांव मागता तुमी तिगांय भावा कडेन नारायणजी नायक रॉकी वालेस आनी आमचो सुनील गावस तुमी कोत्ताय जाल्यार बरे भाशेन कराय तुमी आतां 6 दिसान तुमी उठले आनी म्हणटा आमी गांवचे बरोबर तशें जायना तें पूण गांवचे बरोबर एक्चुअली आहा जाल्यार तुमचे जे बॉस जे आहाय ते दोगांय डेरेक वालेस आनी गिरीश पिल्ले तांकां सांगाय बाबा आनी टायम वेस्ट करनाकाय दिवाळी येवपा आहा तेंगेलो दिवाळी आहा आमकां सगळो दिवाळी एन्जॉय करुया बराबर आमी एन्जॉय करूया दिवाळी आनी हांव मागता तुमी कन्विन्स करून तांकां की जे आतां जालें ते तुमी स्टॉप करतले म्हणून आता लेटेस्ट अपडेट आमकां सांगा एक्झॅक्टली कितें ते First, two people are supposed to. No, let us at least tell them, This no? press is call on this. First, we'll finish this and then you can ask questions. Nora, come here. She is the ex-sarpanch of Belsaw, the present punch. Nora Brushes. एक सरपंच बेलसांव आणि काल पोर प्रतिमान हे दवरलो फास्ट दवरलो प्रेमानंदा सपोर्ट करपाक कित्याक तो एकलो बसून आसता सो तेण तेका आपूण सपोर्ट करता तुजे बरोबर आपूण रावता म्हूण ते रावले काल हांव रावलेच हांव येयन मातशें विदीन हाफ एन आवर तुमगेलो व्हिडिओ आवट जालो की टॉयलेटाक कॅमेरा बसयलो आख्खो दीसभर हांव उदकूय पिवना ना म्हूण टॉयलेटाकूय वचना कित्याक भिवून आनी तेच इफेक्ट म्हाका आख्खी रातभर न्हीद पडना कित्याक हांव दीसभर उदक पिना टॉयलेटाक वचपा पडटलें इतली शेमफूल ह्यो वस्तू इतली हांव नको हे मनीस कोणे हे व्हिडिओ काडपा बी ते होरे आमगे गोंया इस्कलां शिकलोले जाल्यार म्हाका दिसना आमगे गोंयचे हुंयचे इस्कलां हुंयचे ABC शिकयताय ते इस्कलां देखून मनशां म्हणटी देख मानेर पयली शिकयताय पयली मानेर रिस्पेक्ट करपा शिकयताय एश कोन्न हिंदू क्रिस्टियन आनी कितें बायलो दादले सेपरेशन कोण हुंयचे इस्कलां ते ABC शिकयताय तितून शिकयनाय पूण हे तिगोय हांव नको हुंयची इस्कलां शिकोन येयल्ले हुंच मायचे दूद पिल्ले आनी ते होरें दूदूय पिल्ले जाल्यारूय खबर ना तेंगे घरां होरें तेंगे बायलो आहाय त्यो बायल आहाय त्यो होरे तेंगेल्यो जाल्यारूय खबर ना कित्याक आयज तेंगे बायलांनी आज बोले उब रावपा जाय आसलें सॉरी म्हणपाक आपणागे गोंयान इतली दट्टी ही वस्त केल्या आख्खे गोंया इतली लॉस केली तेणी आख्खे बायलां आमगे गोंयचे इतली लॉस गोंयचे आनी गोंयचे बायलो सयत इतली लॉस तेणे आमकां केली आयज तेंगे बायलांनी तेंगे चोडवांनी वाडलो भुरगीं आहाय तेंगेली तेणी येवन हिंग उब रावपा जाय आसलें आपणागे डॅडी नांवान आपूण सॉरी म्हणटा म्हूण करूं ना तेणी म्हळ्यार तींवूय हुंयची इस्कलां शिकताय ती खबर ना म्हाका आतां तेंगे कॉलेजींत वयताय ते हुंयची तोंड दाखयतले म्हूण म्हाका खबर ना ती दुसरे फ्रेंड्सां तोंड कितकोन दाखयतली आपणागे पायन इतली दटी वोस ती गांवां केली म्हूण आमी येयल्ली सपोर्ट करपाक एक्चुअली हांव सांकवाडे न्हू हांव बेलसांवचें मुगे फ्रेंड तो प्रेमानंद बिकॉज आय वॉज ऑल्सो सरपंच आनी आमी एक बरोबर बंच आहली आमी केन्ना नोको असली दट्टी मेंटेलिटी इतली दट्टी रे सारकें जालें जाल्यार कितली सकल पडली रे तुम टॉयलेटां पावले आनी बायलां आनी भुरग्यां सोडले आसतलीं म्हाका दिसना तेणें आपणागे बायलां आनी भुरग्यां सयत सोडले तीं घरां म्हाका दिसता तेंगे खूद भुरगीं न्हिदपा बितलीं आयजसून कित्याक
ओ पाय हुंचोन ता कॅमेरा घेऊन हुंय घालीत म्हणून सांगपा जायना. इतली दटी मेंटॅलिटी. हे घरां भुरगीं म्हणटाय ती म्हाका दिसता चोवडां जावपाकूच नाका न्ही तेंच्या घरां. इतली तेंकां शेमफूल. दीस मुवमेंट इज व्हेरी शेमफूल. आयज आमी रात वचोन आमगे वेर्ना पुलीस स्टेशनां आमी केस फायल केल्ली. बट टुडे आमगेली FIR रेजिस्टर जाल्ली 12 o'clock. सो दॅट इज वन प्लस पॉयंट वॉट वी गॉट. आनी म्हाका दिसता आमगे वेर्ना पुलीस स्टेशन म्हाका वेलसांवूय लागता. पर्सनली आय हॅव एक्सपिरियन्स. थिंगा केसो देखून बेश्ट्यो फायल जायना, रेजिस्टर जायना. आनी ही आमगेली राती दिली आनी ती सकाळ 12 म्हळ्यार FIR रेजिस्टर जाल म्हळ्यार म्हाका दिसता प्रतिमागे चड हितून हें आहा. आनी काल तो पड आमगे आख्खे गोंयचो लोक येयल्लो पडे. हे लोकांक ते क्रेडीट. सगल्यांक थँक्यू म्हणटा जे काल येयल्ले आनी आमकां सपोर्ट केले ते. वसया कोरया म्हूण हे आमगेलें आयज जावपा पावलां. म्हाका दिसता तो प्रतिमा आनी आमगे सगळे बायलांक सगल्यांक थँक्यू. मिसेस प्रेमानंद पण अपडेट कोण सांग न्ही आमकां लेटेस्ट उद्देशी पुढे लास्ट वीक सांग मॅडम. प्रेमानाची मिसेस आसा. कालचो इश्यू तुमी पळयलो आसतलो कितें जाल्लें तो. पूण हांव बायल भिना. म्हाका घोवाचो सपोर्ट आसा आनी हांव ताका सपोर्ट दिता. पूण एकूच सांगूंक सोदता. प्रतिमान बायन सांगलें, पिटर उलयलो, नोरा उलयलें, सगळे तुमी आयकले आसतले मिडिया. हांव त्या 3 जाणांक भुताक सांगता आनी काळजांतल्यान सांगता. तांकां जर कापस्ताद आसा त्या सुनील गावसाक सांगता, चपलाचो हार घालपाक जर हिम्मत आसा जाल्यार अजून पर्यंत म्हाज्या घोवाक चपलाचो हार घालून दाखय. नाल्यार हांव 2 दिसांनी महिलांक घेवन वयता आनी जर तर हांव नांवाच्या आवयच्या कास्ताचे जाल्यार ते सुनीलाक चपलाचो हार घालून मिडियाक व्हरोन तेच्या गळ्यात हात घालताय. आनी एक सांगता त्या रॉकी वालीस भियोना हांव. म्हाज्या घोवाक खूब तुवें इश्यू केलो सामोसा टॉयलेटीत घालता म्हणून खाता. हांव तरी भियोना. एक माणूस येयलो ते म्हणून तूं टॉयलेटीत सामोसा खाता मरे. आयकासर आयकले तेचे आनी ताका आन्सर दिले, बाबा रे तूं ताका सामोसा हाडून दिले. चूप रावन तो घरा गेलो. रॉकीक सांगूंक सोदता, घरांत पळय बायलांक इतले तुवें तुज्या सतायले म्हणून आवय बापायन तुका भायर घातलो. हे 3rd क्लास लागोन अशें इश्यू करता म्हणून कॅमेरा घालून. आनी ताका हेका नारायणाक सांगता, नारायण बाब हांव भियोंक ना. तेची एक बायल दासीची राणी जावन जाली आसता. तुज्या कडेन 2 चेडवां आसा, बायल आसा, तेंचोय व्हिडिओ काडटा रे तुमी. बायलांचोय व्हिडिओ काडटा. 3rd क्लास मरे तुमी गोंयांत आसून. आयज तुमकां वालोर आसलो जावं आमचो गांवचो भाव प्रेमानंद नायक बसला ताका आपूण सपोर्ट करतले म्हणून. ते जालें ना. लोकांक दाखोवन दिले तुमी की आमी भुताचे मनीस. हांव देव बरें करता प्रतिमा बाय, पिटराक आनी नोराक हेंच्यांनी खूब तुमकां सांगलें आसतलें. हांव चड उलोवंक सांगना. हांव एकूच 3 ह्या भुतांक सांगूंक सोदता, हांव भिवचें ना, जिखोवन दाखयतलें. देव बरें करूं. सध्या म्हाका एक सांगा, तुम्ही आता FIR केल्ली आसा, लेटेस्ट अपडेट कितें आसा? This update I just told that the Panchanama is done and the FIR is already been done. FIR copy is in my hand, you can go through it. So I'm been told by the PSI, the search will start now. They will be arrested, this all 3 people, Narayan and Rocky and that's They are not there. It's always like that. Search म्हणटा. So search, yeah, they'll go and find them out and then they'll be arrested. And obviously, once they're arrested, then the legal course will start. So I think that the mobile seized करतले, then the inquiry will start. एक गोष्ट तुम्ही सांगली की ते ऑथेंटिकेशनाचेर खूप प्रश्न येयले, कारण ते खूप पयलीं जाल्लो काय मागीर जाल्लो काय, ताजेर कितें तरी अपडेट आसा? ताजें कितें जावं जायनाका. पूण त्या दिसा आतां काल तो व्हिडिओ आउट जालो तेन्ना आमकां कडकडो आयलो. कित्याक 7 दीस जाले आमी वतात त्या टॉयलेटीन आनी आमी ते यूज करतात. आनी समज तो व्हिडिओ 2 म्हयन्याचो पयलो तुका आसलो जाल्यार 2 म्हयने पयले देखून पंचायत जे लोक येतात, भुरगे येतात, कामाक लागून बायल्यो येतात, तांचे हेजे आबरूचेर एक क्वेश्चन जाल्लो आसा. जेंट्स टॉयलेट 2 आशिल्ले. Ladies' toilet was locked. Ladies was locked, and we went and told also why ladies is locked. But to our surprise, we came to know there are 2 keys. That bathroom, that those toilets don't belong to Panchayat itself. They belong to the building. Okay, and in that building itself resides this one. Who's that? Go count out. The building was count out toilet. Sorry, Daniel was Dedicaचा खंय भाव खंय 3rd फ्लोरार होता. हे डॅनियलाच्या अगेन्स्ट हांव काय म्हणना. बिकॉज आतां आनी चोर कोण तो पुलिसाचें काम सोदून काडपाचें. आय कॅनॉट बी पुलीस. आय एम अदरवायज आय एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. बट चोर कोण तो कित्याक पळय तांकां बिल्डिंगाक खंय कोणूच रावना. सगळे लंडन रावतात. फक्त 4 फ्लॅटांत रावतात. आनी त्या बिल्डिंगाक खंय सोसायटी फॉर्म जाल्ली ना. सो चेअरमॅन ना.
सो ही चावी आता कोणाचे कडेन आशिल्ली ती आमकां कळपाक जाय. इधर चोर इसमें बिल्डिंग में या पंचायत में कित्याक दुसरी चावी ही पंचायती आसताली आनी पंचायत 5:30 लॉक करून सगळी वताली. सो नाव यू टेल मी इधर ते चावी घेवन कोणी ते नाटकां करपा जाय और हे कित्याक जरा दाली सब काली है, दाली पूरी काली है क्योंकि बोथ द साइड्स पंचायत also is ruling which is supporting the Bhutani. He is not ready to revoke the license and the other side also the building तिकडे रावता तो कोणाचो भाव म्हाका ताजेर पर्सनल काय ना पूण ताजो तित्यू आसा न्ही तूं रॉकी वालीस म्हणून ताजो तित्यू डॅनियल मस्ट बी आउट ऑफ स्टेशन ही इज इन केरला आय एम नथिंग अगेन्स्ट हिम बट देन द बेनिफिट ऑफ डाउट कम्स देर बिकॉज 2 keys, one here, one there. Now the police will prove and let them cooperate with the police. मॅडम जस्ट वन थिंग आता फायनली इतलो दीस जाले तुजो घोव थिंगा हंगर स्ट्रायकार बसला अपडेट कितें आसा तेजी हेल्थाची बिकॉज आयजूय तिका मेडिकल टीम येयली चॅक केलेलो ताका आनी तुवें तुमच्या सायडीच्यान बायल ताका कितें सांगलां बिकॉज कालूय कितले जाण ताका हें करूंक लागले सांगूंक लागले कन्विन्स करूंक लागले तरी पूण तो फुडें गेलो तुवें ताका सपोर्ट दिलो सो तुमी कितें सांगलां ताका हांव सांगूंक शकता पळय आतां इश्यू आसता तेणी एक थांब धरल्या आपली रिवॉक केल्या शिवाय फाटी सरचो ना म्हणून तो उपासाक बसला. ताका काल खूब कन्विन्स केले म्हाका केले सांगून ताका फाटी घे म्हणून हांवें एकूच जीत दितली तेणी बी जीत धरले हांवें बी पळय फाल्यां हांवें जर रिवॉक फाटी घेतले तुमी मिडियावाले येतले विचारतले फाटी कितें भुतानीची बॅग घेतले आनी इश्यू तेचो म्हटले एक आसा हेल्थाचो इश्यू शुगर डावन जायत आसा BP हाय जायत आसा ही काळजी लागल्या बायलेक पूण हांव ताका सपोर्ट दिता हांव रात दीस ताच्या वांगडा आसता ताका बायलेचो फोर्स मेळटा आनी इश्यू आसा एक तेणी थांब धरले ते रिवोक केल्या शिवाय लायसन आपूण उरचो ना मरपाक रेडी आसा म्हणून सांगले तेणी हांवें ताका सपोर्ट केला तूं फाटी घेवचो ना म्हणून फाल्यां हेच म्हणटले अरे तेणी प्रेमानंदान भुताचे बॅग हेचे भुतानीचे बॅग घेतले फाटी सरलो मरे ते हेच धुतले आमचे हेल्थाची हांव सांगता हांव सपोर्टाक आसा हेल्थ तरी हांव सपोर्टाक आसा तेच्या देव आसा आमचो साकोळे बसलेलो आसा पाण्यार कुस्ती बसलेलो आसा इतलें सांगता. जो तुम्ही जो पॉईंट काढला तो चड सिरियस आसा तुम्ही जो Section 677 of Bharatiya Nyay Sanhita, that is what you know, outraging the modesty of a woman. Okay. And this is BNS Act लगता वो 2023. Earlier it was 354 IPC, but now yeah it took तो BNS under 77 section लगता. So it took outraging woman's modesty along with the proofs what we are going to give, the clips and what we have shown everything. So प्रायमरी पेशी पंचनामा केलो पंचनामा केला. So त्या टायमार कितें पुलिसांनी पळयले म्हणजे कसले Yeah, but you know what? That we cannot reveal. पुलिसान कितें फायन केला, पुलिसान कितें रिकॉर्ड केला, पुलिसान कितें ट्रेस केला, सगळे पुलिसांनी मेळिल्लें आसा and it is in the file. I cannot reveal it because then we are disturbing the investigation process. So major proof मेळ्ळा मेळ्ळें of course मेळ्ळें तांकां जालें तें. मॅडम आणि इतले सगळे घडत असताना पंचायत मिनिस्टरान अजून काहीच कमेंट See, करू ना तूं पंचायत मिनिस्टर म्हणटा आमकां वायट दिसता काळीच दुखता. पंचायत मिनिस्टर रावता कितलो पयस पंचायत मिनिस्टर कोण मोविन गुदिनो जेन्ना तूं MLA मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हाजो घोव प्रेमानंदनी दॅट टायम ही वॉज सिटींग एज अ सरपंच ते म्हाका सांगता जेन्ना केस जाली पर्रीकरान केस घातिल्ली न्ही म्हजेर कोणाचेर मोविन गुदिनोचेर आनी तो जेलींत आशिल्लो तेन्ना कोण न्ही खंय हाजो घोव खंय वतालो ताका मेळपाक दोन दिसान बस चेंज करून खंय मोविनाक मेळपाक वतालो. आयज म्हाका वायट दिसता की इतलो पावर तकलेर मारता रे हेंच्या मागीर असलो पावर कोणाक जाय रे इतलो पावर. अरे तुजें घर आनी तांचें घर 5 मिनटाची वाटेर आसा. सातवाड village panchayat is just 5-7 minutes away from your house. Today is the 8th day. Your own colleague is sitting, ex-friend is sitting there. तुझे काळीज कशी मॅच जायना रे. आणि दुसरी म्हणटा विश्वजीत राणे तुझो बापूय आसा प्रताप सिंग राणे whom I respect a lot. When I was a youth congress president he was the chief minister of Goa. From that time he's been my inspiration. We have worked together. But what hurts me is today तुझो डॅडी सिनियर सिटीजन तुझो डॅडी ते आयज न्हिदिल्लो असो कित्याक म्हजोय गो 67 years old सिनियर सिटीजन तुजो डॅडी न्हिदिल्लो जाल्यार तुका जाता आसलें तें पळोवपाक कित्याक ते घेवन बसला रे नाटकाक. तो प्रेमानंद आपले पर्सनल प्रॉपर्टीक लागून बसुना तो आमची गोंयची शेतां रानां दोंगर सांबाळपा खातीर 66 फ्लॅट्स 650 फ्लॅट्स 650 फ्लॅट्स आनी 75 विलाज येवपा आसा विथ स्विमींग पूल ते नाका रे डिस्ट्रॅक्शन. तुमकां फॉरेस्टाची परमिशन मेळुना तुमकां नॅशनल हायवेची मेळुना तुमकां PWDची मेळुना तुमकां 36 परमिशन मेळुना फक्त मेळ्ळ्या ते 2 परमिशन मेळ्ळ्या तुमकां. एक म्हणटे सांकवाळ पंचायतीन दिल्या आनी दुसरी म्हणटे TCPन दिल्या.
हांव मागता आंतोना कडेन आंतोन तुका कितें कितें सांगून गेलो म्हाका तें लागना रे कितें जाता आमी बरें काम करतात आमी घाम भावून काम करतात दीस रात जेवण सारकें ना कांय ना मागीर बरें कितें जाता आंतोन तूं बरो सुसेगाद तुका 2 टायम जेवण तुका आराम मेळटा तुका गाडी बिडी सगळें आसा एसी पूण आमकां ना रे शाण्या हांव इतलेंच सांगता तुका आंतोन इफ यू वॉन्ट नो एंड इफ यू मेक अ लेटर नो टू द PDA हू इज दॅट जोशुआ डिसोजा PDA तूं एक लेटर कर एज ए MLA की आपणाक इन्स्पेक्शन जाय भुतानीचे भुतानीचे परमिश कन्स्ट्रक्शन हाचेर म्हाका जाय म्हणून जाता वा ना तें पळय पूण तुमी अशें कित्याक करतात आनी आंतोन यू आर ट्रायंग टू से दॅट बींग अ MLA यू आर टोटली इनकेपेबल लायक तुजो कांयच स्टँड ना दॅट्स वाय एम टेलिंग यू एडवायजिंग यू एज अ सिस्टर प्लीज रिजायन स्टँड विथ द पीपल you resign because you have lended support to the BJP, not others. I can't talk on others. आणि तशेंच सांगता विश्वजीत राणे आनी लास्ट म्हणटे सीएम तूं गोंयचो सीएम मरे फादरली फिगर वाय सीएम इज देर आमकां आमचे स्टेट डिस्ट्रॅक्ट जाता डिस्ट्रॅक्शनाक वता म्हणून आमी बोर्ड करता आमकां तुवें सांबाळपा सुवातेर तूं आयज दिल्ली लॉबीक सांबाळपा लागला तुका कोणें सीएम केल्लो रे कितेंय जावं ते गोंयचे जनतान केल्लो मरे तुका आमदार मागीर निशेध करता हेजेर आनी कितें चल्ला ताजेर एनीवेज देव बरें करूं we are not judges nor we are police. The police is doing their job because on one video we saw they are claiming it to be the day before yesterday's. On the other, the original, if you go to see on the camera, the date is somewhere backdated in August. And other side also I tell you, if you जाय न्ही आयच्या वर्ल्डात न्ही या सोशल मिडिया हितूंत न्ही कितेंय मोट करपा जाता कितेंय घालपा जाता कोणाचें पिक्चर कोण कितेंय करपा जाता आं वॉट इज दॅट AI कितेंय करपा जाता आयज टेक्नॉलॉजी पळयात प्रतिमा आयज हांगा उलयता बट टुडे यू कॅन शो दॅट आय एम इन आय एम इन सिंगापूर यू कॅन शो मी विथ द फ्लावर्स और समथिंग लायक दॅट एंड यू कॅन शो मी वॉकिंग सो इट इज ऑल टेक्नोलॉजी सो वॉट एवर इट इज इट विल कम आउट नाउ भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं सांगून आयला जस्टिस विल बी गिवन व्हिडिओ रिलीज करून काहीतरी त्याचे नाव टार्निश केला ताजी कंप्लेंट केली सॉरी यू आर मिस्टेकन कालूच केल्या काल केली आणि FIR आयली ताजी सेपरेट कंप्लेंट सेम मनशांचेर केल्या सेम मनशाचेर प्रेमानंदन भावान एक सरपंचान जो सरपंच आसा ताजे नांवान स्पेशल कंप्लेंट केल्या आणि FIR आयल्या दॅट ताजे ते इन्स्टॉल केला कॅमेरा आणि ताजे नाव फॅब्रिकेट करून ताका टार्निश करपाचें केला म्हणून सो ऑलरेडी वन FIR वॉज डन दिस इज आ FIR ऑफ अंडर सेक्शन 77 for outraging the modesty of women. सो ह्यातूर कंप्लेनंट कितले आहे तीन complainant now and along with me 29 more. Here, it's me. 30 total 30. It's me here. You can see Pratima Kutino, Advocate Pratima Kutino, and along with me another 29. So we are total 29. So we are total around 30 ladies. We have given this complaint. As I said, there were students also, but I don't want that. तांचे पोस्को एक लागून ते सारखे भितर पडपाचे ते बरे 10-15 वर्स भितर पडपाचे पण हांवें पोस्को कित्याक लावना म्हाका भुरग्यांचें नांव न्ही तूं हांव नाका आय डोंट प्ले डर्टी पॉलिटिक्स नॉट गेटिंग द इनोसंट किड्स इन दीस पिक्चर तांचे आबरू आसा तांकां फ्युचर आसा ओके ताका